आज अत्यंत आनंदाचा दिवस जाणसा आमच्या गोंयकारां खातीर दीर्घ कारवादीनंतर 27 वर्सांच्या कारवादीनंतर आज आमकां परत एक पावटी दिल्लीच्या आमच्या राजधानीक भारतीय जनता पक्षाचे कमळ फुडले कडेन आसा म्हणून आज आमकां आनंदोत्सव आमी एकमेकांक मिठाई बरोवन साजरो केल्लो आसा। आमी नरेंद्र मोदीक ज्या खूब उपकारी आसात नरेंद्र मोदी सारको पंतप्रधान आमकां मेळ्ळे नंतर आमी वेगवेगळ्या दिशेन वेगवेगळ्या राज्यांनी आमी आज आमचे कमळ फुलपाक लागला, आमची सत्ता आमकां मेळपाक लागला। कारण संपूर्ण देशाचो विश्वास जो आसा तो नरेंद्र मोदी जे आसा आनी येणाऱ्या काळात सुद्दां आमच्या विविध स्टेटींनी परत एक फावटी भारतीय जनता पक्षाचे आमचे सरकार येतले। येणाऱ्या 27 सुद्दां परत एक फावटी गोंया भितर आमचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येतले अशी आमकां खास उमेद आसा। कारण संपूर्ण देश जाणून आसा की आज नरेंद्र मोदी जो तेजी रचना जी आसा ती खूब पूर्ण देशान मानून घेतले कडेन आसा। परत एक फावटी सगळ्या आमच्या सायकारांक सगळ्या दिल्लीकारांक अभिनंदन करता आणि आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री देशाचे पंतप्रधान एकदां हांव देव बरें करूं म्हणटा तेंचें अभिनंदन करता। आणि आज ह्या रितीन आमी सगळ्याच्या आमच्या थोडे जरी आमचे कार्यकर्ते आसले जाल्यार आमी एकमेकांक मिठाई बरोवन आनंद साजरो केल्या कडेन आसा। सगळ्यांचें अभिनंदन करता, सगळ्यांक देव बरें करूं।